पयलीं म्हणजे हांव स्पोर्ट्समॅन, व्हॉलीबॉल खेळपी, व्हॉलीबॉल नॅशनल प्लेयर दोनदा. मागीर थंयच्यान ते क्लबाचो अध्यक्ष हांव जालो. आज पर्यंत जवाहर क्लबाचो अध्यक्ष आसा. तेजे नंतर हे स्पोर्ट्साचे हेजे नंतर मागीर जेन्ना आमी ओपिनियन पोल जालो गोंयांत, त्या वेळार आमी खूब आघाडीचे आशिल्ले काम करता. म्हाजे बराबर ओपिनियन पोला वेळार म्हाज्या वांगडा आमचे फोंडेचे लिडर जॅक सिक्रेटरी अंडर आमी काम केलें. पूण फोंडेचे लिडर जे आशिल्ले हांगा फोंड्याक येतालो उदयबाब भेंब्रे मेले, प्रेसिडेंट एमएलए, त्या वेळार येतालो फोंड्या येतालो तो उल्हास बुयांव, ऊट म्हणजे गोंयकारान म्हणटा तो गाणे म्हणटा तो. आमी सगळे यशवंतभाई रायकार, भाई नागेशकार, मागीर ते हे आमचे नमस्कार रवी नमस्कार ते भाव सगळे आमी हांगसरले फर्नांदो, आमी सगळे अनुक्लेमेन हे जे आसले आमी सगळे तरेचे आमी एगेन्स्ट मर्जर वावरताले. आनी आमी जेन्ना एगेन्स्ट मर्जर वावरताले आमी एसोसिएशन पणजी केली आनी त्या एसोसिएशनाक हांव भाग घेतालो तेंच्या वांगडा. आनी आमी इवन तेन्ना आमी डेप्युटेशन गो बॅक म्हणून आमी एसोसिएशन केलें, लोकल एम्प्लॉय केले. पूण त्या वेळार आमी थंयच्यान तें आंदोलन सुरू केलें आमी. तेजे नंतर ओपिनियन पोल येयलो. ओपिनियन पोला वेळार आमी एगेन्स्ट मर्जर वावरले. म्हाजे सगळे हे वांगडे तुमकां सांगले ते आतां सगळे ओपिनियन पोला वेळार वावरल्या नंतर आमी ओपिनियन पोल आमी त्या वेळार जिखले. आनी त्या वेळार गोवा डामणन दिव आशिल्लें. ओपिनियन पोला वेळार गोवा डामणन दिव आशिल्लें. आनी त्या वेळार आमी जेन्ना सगळे घरान घर बसून आमी नांवां घातलेलें त्या वेळार लोकांक हे केलें, अलर्ट केलें, भोंवले आमी सगळ्या घरांनी सांगपाक की मर्जर जालें जाय जाल्यार आमकां कांयच उपेग जावपाचें ना, आमचे लोक कोणूच वयर सरपाचे ना. आनी दुसरें म्हळ्यार आमकां मंत्री आसत मुंबय वयचें पडटा आशिल्लें. कित्याक आमचे 4 आमदार आसताले, 4 आमदार मंत्री कोण जातलो हाचो गॅरंटी ना. पूण ते सगळे आनी एक कलेक्टर आसता आशिल्लो. म्हूण ताका लागून आमी लोकां जाग गेले आनी त्या वेळार जॅक सिक्रेटरीचे अंडर लिडरशिपीच्या अंडर आमी एसोसिएशन केलें आनी आमी ओपिनियन पोल हो जिखले. आनी डामण दिवान आमकां चड सेफ केले कित्याक डामण दिव आमच्या वांगडा रावले ओपिनियन पोलार एगेन्स्ट मर्जर. आनी आमी त्या वेळार ते जिखून आयज जी प्रगती जाल्या ती सगळी ओपिनियन पोल जाल्या नंतर जी आमकां प्रगती दिसता आयज ती ताकाच लागून जाली. आनी तेच नंतर म्हजे स्वताचे हांव नॅशनल प्लेयर, हातूंत नॅशनल प्लेयर हे जाला. आनीक तेजे नंतर म्हगेलें हांवें म्हगेलो धंदो सुरू केलो. आनी धंदो सुरू करचे पयलू हांवें एक डिसिजन घेतलें, केन्नाच म्हणटा तो सोरो पिवपाना, कॉप ना. आनी दुसरें हांव केन्ना दुसऱ्या कोणाचे अंडर सर्वीस करतना, खंय सर्वीस करना हांवें त्या डिसिजन घेतलें की हांव नोकरी करपा ना. आनी ते प्रमाणे हांवें नोकरी करूं ना. हांवें तो सदां धंदो हांवें बार रेस्टॉरंट सुरू केलें आनी एक वर्षान हांव बारीक बारीक खंय प्लॉट घेवन विकतालो. तेजेर राजकारण केलें हांवें. आनी तेजे नंतर राजकारण आमी हें केलें नंतर मागीर हांव कौन्सिलर जालो. ग्रुप आमी म्युनिसिपालिटी हेका कौन्सिलर निवडून हाडले. काही लोक आमचे सगळे आमी अध्यक्ष केले. हांगसर फोंड्यान खुबशे जाणांक आमी अध्यक्ष केले. फोंडेचे सगळे नेल्सन मातीचे कॉस्टा, धर्मादास नायक, आमी प्रकाश नायक वारकणचो पासून ते केलो आमी पयलू. म्हणजे चॅलेंज दिवन आमी हें केलें. तेका केलो, झालू केलो, हो आमचो संजय, सगळे जे आमचे हांगसर सगळे जे अध्यक्ष सगळे जाले. पूण हांवें केन्नाच घेवना अध्यक्ष पद केन्ना घेवना. हांव कौन्सिलर म्हणून रावलो. आनी तेजे नंतर हांव 1975 MG जोडलो. कित्याक त्या वेळार हांगसर कांयच दुसरो स्कोप नाशिल्लो. मागीर आमगेलो सक्सेसफूल जाले आमी ओपिनियन पोला वेळार. मागीर म्हाका फ्रेंड्स जे आशिल्ले पानकार टेकणे सगळे राजेंद्र बरी सगळे लागले तूं आमच्या कडेन जाय. आनी त्या वेळार हांव तेंचे कडेन गेलो आनी तेन्ना म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लडयली आनी आमी जे ग्रूप हाडलो आनी आमी अशें करून फुडें गेले. आनी मागीर हांव जेसीचो मेंबर जालो. 1973 आमी फोंड्या पयलो जेसी क्लब केलो, जवाहर क्लब जालो, मागीर जेसी क्लब जालो. आनी जेसी क्लबाक ज्या हांव जालो तेन्ना 73 पयलो आमी वर्ल्ड टूर केलो. जेसीचे आमी वर्ल्ड टूर केलो. वर्ल्ड कॉन्फरन्स अटेंड जाले फ्रांसाक आनी सगळे युरोप त्या वेळार भोंवलो. त्या वर्सा 73
आनी कितले पयशांनी सगळे एक म्हयनो टूर जावचो 6,000 रुपया 6,000 भितर आमी सगळे भोंवून येयले. हांव पानकार देखणे राजेंद्र बर्वे ज्यो जाग्यार हे सगळे आमी त्या वेळार एक ग्रूप आमचो आनी ऑल गोवा 15 जाण गेल्ले. ऑल इंडिया 52 तितून 15 गोंयकार आशिल्ले. तुगेलो बाबाय वेरेकार तेगेली बायल दामोदर मावजो नारायण मावजो प्लस सांग्याल तुमली सालेरकार म्हणून म्हापशेचे शिरोडकर हे सगळे आमी त्या वेळार गोंयचे 15 जाण आशिल्ले. ऑल इंडिया 52 आमी अशें करून आमी त्या वेळार चेक केले. आनी तेजे नंतर म्हागेले 12 सुरू आशिल्लेच 12 सुरू आशिल्ले. पूण त्या वेळार आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले. 6,000 एक म्हयनो टूर जालो म्हणटरी पळयात तुमी तेव्हा पयशे नाशिल्ले. आमचे स्टेट बँकेचो मॅनेजर आशिल्लो तो जेसी आशिल्लो मेंबर आशिल्लो स्टेट बँकेक उदल्यार म्हणून तेणे आमकां रातचे 12 बँक उक्ती करून पयशे दिले. त्या वेळार पयशे दिले आनी आमी राजेंद्र बर्वे दुसरे दीस आमकां लास्ट डे आशिल्लो पुण्यान धाडलो आनी ते पयशे भरले. अशे हे फ्रेंडशिपीचेर हेजेर अशी कामां जाली आमची. कारण नाल्यार पयशे रातचे कोण दिना. पूण ते आमकां ते म्हणल्यार रातचे पयशे दिले. म्हाका एक दिसले राजेंद्र घरा सगळ्यांक घराक आशिल्ले. त्या वेळार आमकां पयशे दिले आनी आमी त्या वेळार जेसीचे केले. मागीर 1980 हांव अध्यक्ष जालो जेसीचो. अशी 1980 जवाहराचो अजुनूय आसा हांव अध्यक्ष जवाहर क्लब पूण जेसीचो जालो अशें जेसीचो अध्यक्ष जालो. म्हणजे अशें करून गेले सामाजीक स्पोर्ट्सान सोशल हितून अशें फुडें गेलो. आनी 1980 पयलीं हांव इलेक्शन लडिल्ली. 1980 पयलो हांवें इलेक्शन लडिल्ली आनी त्या वेळार तुमी जाणा आसतली एमजी पार्टी तेन्ना नेगेटीव वेव येयल्ली म्हणजे नेगेटीव येयले आनी ते अर्स काँग्रेस जिखली आनी एमजी पडली. पूण आमी परत आमी चालू ठेवले आनी 1989 हांव परतो रावला तेन्ना निवडून येयलो. पूण हांवें तें काम सोडूं ना. पडलो हरलो त्या दिसा जेन्ना हांवें ते सेम डे हरलो दिसाच हांव सगळे मतदारसंघां भोंवलो उसगांव ह्या आनी फोंड्या सगळे. कारण म्हजें काम लोकांक सांगपाचें काय भियो नाका तांकां धीर दिवपाचें. तांकां धीर दिलो काय भियो नाका. हांव आसा फाटल्यान हांव सगळ्यांक भोंवपा लागलो. कळ्ळें तुका त्या वेळार 80 तेन्ना हो आमचो आमदार दिसता रोहिदास नायक ना रोहिदास ज्यो जाग्यार आमी फायट दिली 1400 निवडून येयले. मागीर 89 परतो निवडून येयलो. तेजे नंतर हांव मुख्यमंत्री जालो. मुख्यमंत्री जातकीच हांवें जे सगळे हांवें म्हाजे लोकांक दोळे मुखार दवरले. गोंयचे जनतेक दोळे मुखार दवरले. गोंयचे जनतेक कितें जाय. गोंयची जनता हें जावं नाशिल्ली तितले फुडें एडवान्स शिक्षणाक नाशिल्ली सामाजीक नाशिल्ली. तेंचे दोळे मुखार दवरून तेंचे खातीर काम केलें. आनी हें काम हांवें करता आसतना प्रत्येक मनशाक लागून आनी तेंचे प्रश्न जे काय जाल्ले ते कायदे जाल्ले म्हणून कायदो हो कायदो पयलूय आशिल्लो लेईज द मुनकार म्हणून 1952 पासून जाल्लो आशिल्लो कायदो पुर्तुगेज वेळार. पूण तेजे नंतर 1975 शशिकला ताई फाटल्यान उबी रावन आमी सांबाळ हें करून सपोर्ट करून तिची फाटल्यान सारको रावन मुणकार कायदो करून घेतलो. आनी मुणकार कायदो जे शेकडो वर्शीं गुलामगिरी आशिल्ले शेकडो वर्शीं पुर्तुगेज वेळार गुलामगिरी आशिल्ली ह्या लोकांक लागून तितून तेंचे घराचे प्रश्न म्युन्सिपालिटीने 200 मिटर और 2 मिटर फ्रॉम द वॉल. पंचायत एरियेक 500 मिटर 300 मिटर और 5 मिटर फ्रॉम द वॉल अशें आसलें. आनी कशें तेजी जमीन हो कायदो शशिकला ताईच केला. पंचायतान तीच आशिल्ली मुख्यमंत्री 76 तीच आशिल्ली आनी ते वेळार तिचे फाटल्यान आमी उबी रावन हांव जयकृष्ण शिरोडकर विनायक चोडणकर तुगेलो अशे कितलेशे आमदार सगळे. काही आमदार तिजे तेगेले विरोध करताले. काही वास्कोचे आमदार करताले म्हापशेचे आमदार करताले सुद्दां की आमी तेजे फाटल्यान उबी रावन हे गरीब लोकांक लागून आमी एक काम हें केलें म्हणजे तांकां न्याय दिवपाक इतले वर्सां शेकडो वर्शीं. जरी आयज आमी पळयतात की आयज शेतां हें तें करता सोंपें आसा कित्याक आतां ट्रक आसात मशिनां आसात. त्या रक्ताचो घाम गळोवन त्या लोकांनी शेतां गेली काश्टी मारून उपाशी रावले टीबी जावन मेले जेवण आसून. पूण तेणी न्ही शेतां ही झाडां आयज दिसता तेणी घेतले तांकां न्याय मेळपाक जाय. कोण करिना. आमदाराची कर्तव्य आसता पूण आमदाराचें कर्तव्य आमदाराक समजून खबर ना आपल्याक हें कितें
बाबा हे जे वोटर जे असतात आमकां जे वोटर निवडून येतात आमी काम एक वोटर दिता ते वेळार एक श्रीमंत कितलो व्हडलो टाटा बिर्ला सारको व्हडलो श्रीमंत जावन आनी एक भिकारी जावन एकच मत आसा आनी तें मत इम्पॉर्टंट मागपाक आमी प्रत्येक कडेन दारार वचपाक जाय ते भीक फक्त जावं आनी कितें जावं तेंचे कडेन वचपाक जाय तें काम आमी केल्लें आसलें पूण काही लोकांक समजना बाबा तांकां हे तांकां ह्या गुलामीचे मुक्त करपाक जाय तांकां पूण हे कोणूच आमदार फुडें घेयना तेन्ना जयकिशोर आशिल्लो विनायक चोडकर आशिल्ले थोडे आमदार आशिल्ले पूण आयज म्हाका पळोवपाक कांय दिसना हें म्हाका आयज कांय दिसना म्हाका जायच बाबा हे तुमचे हेंचे आजुनूय प्रश्न सुटूना आनी तूं जाण आसलें मुंडकार कांय घरांक जमनी मेळना कोळ कायद्यान तांकां जमनी आजून मेळना कोळ कायद्यान पासून जमनी मेळटले जाय कोळ कायदो तुमी जेन्ना 1976 येयलो हांगा गोंयांत जमीनदारांनी चॅलेंज केली आनी तो कायदो भायर उडयलो आनी तेन्ना सेशन कोर्ट जज आशिल्लो टिटमेजीन हांगसर भायर सरलो तेजे नंतर आमी ती कोर्टाक गेले सुप्रीम कोर्टाक गेले आमी सुप्रीम कोर्टाक एपिलाक गेले आमी 1980 ते 90 पर्यंत आमी ती केस लढयली हांव एकटो दिल्ली एक वाटेन जमीनदार आसताले एक वाटेन हांव आसतालो आनी आमी ती जिखले 1980 ते 90 जिखले आमी आनी 90 जातकीर 91 हांव मुख्यमंत्री जालो इम्प्लिमेंटेशन हांवें रोखडें केलें आनी काही त्रुटी आशिल्ली तितून ती त्रुटी सुद्दां ती दुरुस्ती केली सगळ्यो आनी हे लोकांक तांकां हे मेळपाक जाय तांकां शेकडो तेंचे अधिकार तो हे भुमिपुत्र म्हणटा ते खरें तांकां न्याय दिवपाचें हांवें प्रयत्न केलो आनी तांकां आजुनूय हांव आवडटा आजुनूय तांकां सांगता मदत कितें जालें म्हाका येवन मेळत अशे तरेचे कार्य आमी सुरू दवरलें आमी तेन्ना मराठी कोंकणीच्या वेळार आमी तेन्नाय आमी आंदोलन केलें ते वाटेन कोंकणी लागून करताले आमी मराठी आनी हे जावची कोंकणी जावची आमी म्हणटाले मराठी लँग्वेज कोंकणी दोनूय करात पूण त्या वेळार तशें जालें ना तेव्हा एक दुरुस्ती हे म्हणजे कायदो हाडलो हे हाडलो हेचेर लँग्वेज बील कायद्याचे बील जेन्ना कायदो हाडलो त्या वेळार कायद्याचें कितें केलें तितून म्हणलें कोंकणी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हे ड्राफ्ट केले तेणी त्या वेळार येयले ते बील कोणें ड्राफ्ट केल्लें मराठीवाल्यांनीच केल्लें ड्राफ्ट केल्लें हांव सांगना हांव सांग कोंकणी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज मराठी शाल बी हे ऑफिशियल पर्पज ऑल ऑफिशियल पर्पज मराठी शाल बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज कोंकणी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज स्टेट ऑफ गोवा दुसरें तेणी केलें कितें दामणन दीव त्या वेळार आमचें म्हणशिल्लें तांकां गुजराती शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ दामणन दीव आमचे अन्याय जालो शेकडो वर्षी आमचे हांगासर मराठीचें हें आशिल्लें तर पूण अन्याय जालो आमच्याच लोकांनी केलो आनी त्या विधानसभेक बील हाडून पास केलें आमी थंड पडले कोण केलें कशें जालें आमी आंदोलन करताले मागीर आमी माते सरप्रायज जालें आतां गोंयचे जनतेक खबर आसा ते राण्यान म्हाका दाखयलें हँडरायटींग आसता पूण जालें कितें करुया जालें आमकां दिसतालें की हें अशें जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना तेजे नंतर आमी लँग्वेजीस झगडले तेजे नंतर आमचे लोकांचेर अन्याय जावपाक लागलो मडकवां बंद दुकानां बंद आशिल्लीं तेका आमी भोंवले सगळे ते दुकानां खोल्ले करा म्हणून मडगांव लोकांक बाजार उक्त करपाक लागले लिटर आसता ते अंडरग्रावंड गेल्ले कोण ना तेन्ना म्हाजे वांगडा एकच आशिल्लो भोंवन आमचे मडगांव मागीर वास्को गेले आमी वास्को ते भाशेचे प्रॉब्लेम सप्तका वेळार लोकांचेर अन्याय जावपाक लागले ते लोक चाळून घालताले ते थोडे नुस्तेकार आनी ते फिशरमॅन ते लोकां मदीं झगडी जावपाक लागली आमी सगळ्यार ते त्या वेळार सगळे भोंवले हांव रातचे गेले सप्तका म्हण अशें सगळी डॅरिंग बाज आमी केली हांगसर थंय आमी गेले पूण अशे तरेन आमी फुडें व्हेले पण तेजे नंतर हांव म्हागेलें जें काम जें आसा जावं नॅशनल प्लेयर हांव आसा जावन पूण हे नाशिल्लें पूण हे लोकां लागून हांवें केल्लें नाशिल्लें तेजे नंतर मुख्यमंत्री जातकीर हांवें पळयलें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय स्कीम केली की कोणूच मनीस हो उपाशी उरपाक जाय न्हू
खंयचोच आवय बापूय मनशाक उपाशी उपाय म्हणजे आतांचे भुरगे त्या कोणूच उपाशी वरची आवय बापूय उपाशी उरना कित्याक भुरगे जे आसा तांकां भायर भुरगीं आसा तर आवय बापूय उपाशी मनशांनी दयानंद निराधार मदत योजना त्या वेळार 100 रुपयांनी सुरवात केली 91 आयज ती आमी झगडून 2000ची पावयली आसा हांवच 2000 झगडून ती पावयली आसा गव्हर्मेंट सर्वंटान 58 60 वर्सां हांवेंच केली हांव अध्यक्ष आसतना म्हणजे सगळे लोकांचे मुखार दवरून लोकां खातीर काम केलें हें म्हाजें हें आसा ड्युटी कर्तव्य हें सगळें पूण मुख्यमंत्री आसतनाय हांवें खूब वेगवेगळे तशें केलें लॉ एंड ऑर्डर जो कायदो सुवेवस्था हिवूय दिली सगळे लोकांक कितें जाय गोंयच्या लोकांक उपाशी रावपाक तयारी आसा रातचे न्हिदपाक थंडपणान मेळपाक जाय हें लोकांचें गोंयच्या लोकांचें हें आसा पूण तें गोंयच्या लोकांक आमी तें दिवपाक जाय ते प्रयत्न केले हांव मदीं खासदारय जालो आनी खासदार जातकीच हांवें पयलें की गोंयांत खंयचेच हॉस्पिटलांनी हें नाशिल्लें खंयचेच हॉस्पिटलांनी हें नाशिल्लें कितें एम्बुलन्स नाशिल्लो हांव खासदार जालो म्हाजे पयलीं 2 खासदार जावन गेल्ले तेचे पयशे म्हाका मेळ्ळे म्हाजे पयलू 2 खासदार जावन गेले तेणी मोडून नाशिल्ले ते पयशांनी हांवें 58 वर्सां एम्बुलन्स घेतल्यो GMC दिल्यो हांगा आमचे फोंडे हॉस्पिटल हाडली फायराक दिल्यो पुलिशेक दिल्यो हर्समॅन दिल्यो आनी अशें करून त्या वेळार सुद्दां एम्बुलन्स घेतल्यो सगळे लोक कितें जाय ते लोकांक दिवपाचे प्रयत्न केले हें आमी त्या वेळार केलां अशें कर्तव्य खातर म्हण केलें म्हणून आमचें काम आमी केल्लें आसा मुख्यमंत्री म्हूण केलें खासदार म्हूण केलां आनी आमचो मतदारसंघाचे मडकय मतदारसंघ आनी फोंडे मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट विकास कितें जाय तितलें करून दवरलेलें आसा मडकय मतदारसंघाचें नांव आसतना घरान टॉयलेट दिल्या घरांत उदकाचें फ्री कनेक्शन दिलां उदक न्हू उदक आतां दिता सरकार उदकाचें कनेक्शन फ्री दिलां हें कनेक्शनां सगळे रस्ते तांकां कम्युनिटी हॉल हॉस्पिटल गोरवा हॉस्पिटल मडकय मनशा हॉस्पिटल 5 लाख जमीन घेवन दवरली मडकय लोकां खातीर मडकय जागा घेतली इंडस्ट्री जावची आनी तांकां कितें मेळचें म्हणून उत्पन्न तांकां उत्पन्न नाशिल्लें एक फावटी बाराड पंचायत कोणय पंचायत ते सगळे तांकां सगळे तरेचे इवन नुस्तेकारांक वीट बाबा जाळ शेट बांदली ती सगळे रस्ते केले इवन आमचो देंवचार आसा पळय कट्टा आमचे आमरेश्वरा पासून रस्तो करून दिलो बांदवडे ते सुद्दां केले थंयच्यान मागीर हांव हांगा दुर्बाट दुर्बाट आगळपट पंचायत जेन्ना दुर्बाट हे बांदवडेची पंचायतीची बॉर्डरचे थंय पयलीं शाळा बांदून इस्कॉल तेजे नंतर तांकां हांवें सगळे हे दिले हेल्थ सेंटर बांदलें रस्ते सगळे ते करून दिले सगळे हे सगळे तुवें रस्ते बीस केले थंयच्यान हांवें हें केलें हें तुगेले हनुमान हॉल बांदून दिले पैकिटे म्हणजे आगापुरा हॉल आसा रस्त्यार प्रयाग केन्नासून ते बांदून दिले तेजे नंतर पैकिटे म्हणून आनी एक शेड्यूल कास्ट आसा तांकां एक हॉल बांदून दिले तेजे नंतर दुर्बाटा तांकां मार्केट वयर हॉल बांदून दिले दुर्बाट पंचायतीन म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन थंयच्यान मागीर तांकां ते त्या वेळार आयमास लायटी हॉट रस्ते करून दिले थंयच्यान तळावले हॉल बांदले तळावले सुद्दां आमी हेजे कडेन ते पंचायती हॉल हांगा आसा पळय ते देवळा कडेन थंय हॉल बांदले आनी सगळे रस्ते हॉटमिक्स केले त्या वेळार हांव तळावले आमदार तेन्ना थंयच्यान आमी तेन्ना ती घुमटा आरतीची कॉम्पिटिशन केली सुरवात केली भिंग्यांतली आनी भिंग्यांनी ते वेगळी कुटुंबां कडेन घेवन हांवें गोंयभर ती घुमटा आरती सुरवात केली तेजे नंतर आमी कवळे पंचायतीन गेले कवळे पंचायतीक हांवें दत्त मंदिर ते हॉल हें बांदलें कवळ्याक आनी एक आमची छोटू कास्ट ते आसा कपचरी तो वेळपा म्हणून तांकां बांदून दिलो पंचायती कडेन तो हॉल बांदलो सत्यनारायण लग्न बी जाता थंय सत्यनारायण देवळा कडेन तो हॉल बांदून दिलो आनी सगळे रस्ते ते सगळे केले कारण दोळ्यांक लोकांक दोळ्यांक दवरून काम केलें कित्याक फाल्यां कसली तांकां जाय हॉलां कित्याक बांदली आज 100 हॉलां मारली हॉलां कित्याक बांदली तर थंय बायलांक
कितें हें करपाक शिकपाक हें करपाक जावं महिला मंडळ जावं भजनी कितें शिकपाक नाटकाचें आसा म्हणपाक लग्न कार्य उपेग पडची म्हणून होना बांदली गोंय बस करची म्हणून लोकां जवळ मुखार करून गोंयचो विकास केला. फोंडेचे सगळे तरेचे बायपास आयज तुका वचपाक जाय तशें फोंडेची गाडी सोडची नासली. फोंडेचे बाजाराचेर वयताल्यो गाडयो सुची नाशिल्लो. ते बायपास आहे कुट्टीचेर गेलो हेवटेन कबरीचेर बायपास केलो. हो फोंडेचो नालो सुद्दां आमी बांदलो. कला मंदीर बांदलें फोंडें. काय कित्याक हे फोंडा तालुका हे कलेचे माहेर घर म्हणजे आमी म्हणटात हे कलेचे हे म्हणून संस्कृत राजधानी आमच्या फोंडा तालुका आनी देवळां हे हितून चड आसा ते सगळे कडेन आमी त्या प्रमाणे कला मंदीर बांदलें. कला मंदीर परते हें केलें परते दुरुस्त परते केलें मागीर आनी रूम बीन वाडयले भुरग्यांनी भजन शिकपा आनी कितें शिकपा हे सगळे फोंड्याक कितें जाय तितलें करून दवरलेलें आसा. आनी म्हागेलें तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून तें एक स्वप्न आसा. हांवें विधानसभेत ठराव हाडलो तो म्हाका सगळो भायर पडलो पूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें धारबांदोड्याक की आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करता. तेका आज इमारत आसा तेका म्युनिसिपल तो हेजे फुडल्यान मिनेज कंपनी फॅक्टरी आसा पळय तेजे फुडल्यान एक हें आसा मार्केट हें आसा हेजें हें आपलें अगरचे पटूस मार्केटाची बिल्डींग बांदलेली आसा तें दाखयलें सेमा व्हरून हांवें दाखयलें बाबा हांगा तूं तिसरो डिस्ट्रिक्ट कर की हे थोडेशे लोकांक मडगांव पणजे वचपाक पडोवपाक जायना. थंय लोक जाणटे लोक आनी गरीब लोक आशिल्ले कोणाक आधार कोणाचो ना ते शेणटा थंय ते पासून धरून हांवें तकलेन हें करपाचो म्हणजे हांवें तें कितें केलां लोकां जवळ धरून हें केलां अशें सगळ्या राजकीय फुड्यांनी करचें अशें म्हणून म्हजी अपेक्षा आसा. पूण राजकीय हे लोक आसतात निवडून येतात ते आपल्याचेच पळयतात तांकां लोकांचें पडूंक जायना. जनतेक दोळ मुखार धरून करिना काम करना ते जनतेक दोळ मुखार धरून काम करपाक म्हणून लोकांनी व्यक्ती पळोवपाक जाय. इलेक्शनाक लोकांनी व्यक्ती पळोवपाक जाय. हे व्यक्ती बाबा आमचे खातीर काम करतले काय ना काय टायमार येयले आनी गेले आनी आपणाचेच पळयलें आपणेच पळय तुजें पळयलें बरें आसा. लोकांचे कोणी करपाचें लोकांचे पयशे जनतेचे पयशे सकाळी जे लोकांक टॅक्स फारीक करता गरीब जो श्रीमंत ते रातभर न्हिदता पर्यंत पे करतात नुस्तें हे लोक ते पयशे लोकां पर्यंत विकासाच्या रुपान पावपाक जाय स्किमीच्या रुपान पावपाक जाय तेणी मदतीच्या रुपान पावपाक जाय तांकां सोय सगळ्यो सुविधा जावपाक जाय. हे पयशे लोकांचे पर्यंत पावपाचे नाजाल्यार आमदार कोण जावपा तांकां 3 म्हयने ट्रेनींग दिवन जावपाचें कोण तांकां 3 म्हयने ट्रेनींग पंचायती मेंबरांक म्हयन्याची ट्रेनींग कौन्सिलरांक सगळ्यांक ट्रेनींग दिवपाक हे पयशे जमता लोकांचे ते लोकां पर्यंत कित्याक लोक सगळे वचून विधानसभेक वचूंक शिकना पार्लमेंटाक वचूंक शिकना पंचायतीक वचून मुन्सिपाल्टीक वचून म्हणजे हे पयशे लोकांचे पयशे ते लोकां पर्यंत विकासाचे आनी मनीस घडोवपाची कामां तेजे वापर जावपाक हे जायना. हे जायना ते पळोवपाक जाय म्हणजे ते आमी सगळ्यांनी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा सगळ्यांनी आनी बरे मनीस निवडून हाडपाचे करपाक जाय. कित्याक हे लोकांचे पयशे तुमी तेंच्या हातीन वयता ते तेंच्यातले हे तिजोरी वयतात ते पयशे लोकांचे विकासाक आनी मनीस घडोवपाच्या रुपयान तांकां मदतीच्या रुपान ते पावपाक जाय ते पावना म्हणून हे सगळे तरेचे लोक आमी विचार करपाक जाय. सगळ्यांनी विचार करपाक जाय सगळे तरेचे कोण कशें वागता कितें वागता कोणाचे कितले केसी आसा तांकां भायर उडोवपाक जाय. केसी बिजा हातींचेर हे स्वता खातीर वावरता आपल्या खातीर दुसऱ्या खातीर वावरना म्हणजे हांवें तें कितें केलां लोकां जवळ मुखार धरून हें केलां अशें सगळ्या राजकीय फुड्यांनी करचें अशें म्हणून म्हजी अपेक्षा आसा. पूण राजकीय हे लोक आसतात निवडून येतात ते आपल्याचेच पळयतात तांकां लोकांचें पडोवंक जायना. जनतेक दोळ मुखार धरून करिना काम करना ते जनतेक दोळ मुखार धरून काम करपाक म्हणून लोकांनी व्यक्ती पळोवपाक जाय. इलेक्शनाक लोकांनी व्यक्ती पळोवपाक जाय. हे व्यक्ती बाबा आमचे खातीर काम करतले काय ना काय टायमार येयले आनी गेले आनी आपणाचेच पळयलें आपणेच पळय तुजें पळयलें बरें आसा. लोकांचे कोणी करपाचें लोकांचे पयशे जनतेचे पयशे सकाळी जे लोकांक टॅक्स फारीक करता गरीब जो श्रीमंत ते रातभर न्हिदता पर्यंत पे करतात नुस्तें हे लोक ते पयशे लोकां पर्यंत विकासाच्या रुपान पावपाक जाय स्किमीच्या रुपान पावपाक जाय तेणी मदतीच्या रुपान पावपाक जाय तांकां सोय सगळ्यो सुविधा जावपाक जाय. हे पयशे लोकांचे पर्यंत पावपाचे नाजाल्यार आमदार कोण जावपा तांकां 3 म्हयने ट्रेनींग दिवन जावपाचें कोण तांकां 3 म्हयने ट्रेनींग पंचायती मेंबरांक म्हयन्याची ट्रेनींग कौन्सिलरांक सगळ्यांक ट्रेनींग दिवपाक हे पयशे जमता लोकांचे ते लोकां पर्यंत कित्याक लोक सगळे वचून विधानसभेक वचूंक शिकना पार्लमेंटाक वचूंक शिकना पंचायतीक वचून मुन्सिपाल्टीक वचून
म्हणजे हे पैसे लोकांचे पैसे ते लोकांपर्यंत विकासाचे आणि मनीस घडोवपाची कामां तेजी वापर जावपाक जायना. हे जायना ते पळोवपाक जाय. म्हणजे ते आमी सगळ्यांनी लोकांनी विचार करपाची गरज आसा आणि बरे मनीस निवडून हाडपाचे करपाक जाय. कित्याक हे लोकांचे पयशे तुम्ही त्यांच्या हातीन वयतात हेंच्यातले हे तिजोरी वयतात ते पयशे लोकांचे विकासाक पण आणि मनीस घडोवपाचे रुपयान तांकां मदतीचे रुपान ते पावपाक जाय. ते पावना. म्हणून हे सगळे तरेचे लोक आमी विचार करपाक जाय. सगळ्यांनी विचार करपाक जाय सगळे तरेचे कोण कशें वागता कितें वागता कोणाचे कितले केसी आसा तांकां भायर उडोवपाक जाय. केसी बिजा तेंचे हे स्वता खातीर वावरता आपल्या खातीर दुसऱ्या खातीर वावरना. म्हणून आमी हे सगळे आयज लोकांनी पळोवपाक जाय. फुडें सुद्दां की हांव मागीर समाजकार सोशियल रायट फ्रॉम बिगिनींग ते आयज पर्यंत हांव सोशल वर्क करता. म्हाजे इतलो म्हाका सांग गोंयांत कोणूच आमदार तांकां मेळना. शैक्षणीक क्षेत्रांत शिक्षणीक क्षेत्रांत हांवें तें पळयलें. शिक्षणीक क्षेत्रांत हांवें काम केलें की हांवें पळयलें हो तालुको जो आसा हो मागास तालुको 4 मतदारसंघ आसा. सायडीचे वाळपयचे लोक आसा ते वरच्यान सकयचे लोक आसा कोले लोक आसा. हे सगळे गरीब लोक युनिवर्सिटी वचून पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक शकनाशिल्ले. MA BA ते करूंक शकनाशिल्ले किंवा ग्रॅज्युएट जावंक शकनाशिल्ले. हांगा हांवें पयलीं मोलेचे लोक दोंगराले आमचे हे लोकांनी करपाक जाय अभिमसन. कित्याक नाजाल्यार एक भुरगीं खेळटात भुरगीं खेळटा भितर तेजे भितर कोण जिखता कोण हरता. मागीर तांकां अर्द तांकां जिखता तांकां घे जिखता म्हणून तुमी गूड बरें जालें हे घे मारा येते बारात चला मारा बरें खाया पिया तुमी मजा करा. हरलो काय नजो फुडे तूंय जिखतले तूं पर्यंत कर हें बरें मारा पिकसान तुमी झगडून हें करा न्हिदा. शिक्षणाक काय ना बायपास रोड फोडेचे हां बायपास रोड हांवेंच केले सगळे बायपास नाल्यार आयज फोंड्या रावपाक नाशिल्ले. फोंड्या बायपास पळयात कोंकणीचे तशे बायपास ते वरच्यान हांवें तशे बायपास तो बायपास करता म्हाका विरोध पासून जालो. म्हाका विरोध सुद्दां केले हांवें कोणाक पारो गेलो पूण जे ते आपले शेती हे वयता कुळागर वयता पळय म्हणटाले पळय तेच आयज पयशे करपाक लागले. आयज ते पेट्रोल पंप तांणी घातला तेजे भरपूर चलता ते तो बायपास आमी ते धरून आयले जाल्यार बोरी पावता सारकी डायरेक्ट ती जमीन सुद्दां ती मदीं फॉरेस्टाची ती तांकां दुसरी तिस्कार उजवो पळय जमीन दिवन तो बायपास केला आनी ते बायपासान आयज गाडी तशी वयता जाल्यार फोंड्यान आनी लोड वाडटा आशिल्लो. हे सगळे कोणी लोकांक तशें फोंड्यान दवरला दोळ मुखार तशें हे सगळेच कशें दोळ मुखार दवरून लोकां खातीर काम केलां आनी करीत रावलो जो पर्यंत हांव आसा तो पर्यंत लोकांच्या खातीर. फुडलें विजन कितें आसा तुमचें फोंड्याच्या बद्दल? फोंड्याचें विशीं कितें म्हणलें सगळें केल्लें आसा हांवें जे फोंड्याक जाय तें सगळें केलां. आतां लोकांची समस्या आसा आनी तिसरो डिस्ट्रिक्ट आसा. हो तिसरो डिस्ट्रिक्ट हांगा जावपाक जाय. लोकां सगळे तेचे लोकांच्या दारांत ते प्रशासन पावपाक जाय. हें कर्तव्य सरकारान हे बेगीन तिसरो डिस्ट्रिक्ट जो बेगीन डिक्लेअर करचो लोकांक दारांत प्रशासन दिवची. हें जर जालें जाय जाल्यार म्हाजे चडशें हें जाल्लें आसा. आनी दुसरें मुनकर कायद्यान आनी कोळ कायद्यान तेंगेले बेगीन तेची निकालां काडच्यो. सरकार कडेन मागता हांव की सगळे तालुक्यांनी जे आमचे तालुके आसा सगळे मतदारसंघांनी तालुक्यांनी सगळे हेजे खातीर आमदार त्याच खातीर नेमचे म्हणून सारकेचे आनी कोळ कायद्याची केसी आनी तेंचे खातीर लॉयर आनी जे तेंचे कोणाचे आमदार आसा कोणी आसा सोशल वर्कर तेणी हे लोकांक कायद्याची म्हायती दिवपाक तेणी हे पक्षांनी तांकां गुलामगिरीचे मुक्त करपाक तेंचे हें आसा ह्या लोकांक. कारण हे जर लोक जर आयज सत्तेर आहा ते जर हे गरिबांची ना जाल्यार लोकांकूय कळटलें सत्तेर आसा पावराचे आसा पक्ष घेवन आसा हे गरिबाचे आसा काय कितें गरिबांनी विचार करचे. स्टेट जावची म्हणटकय आनी त्या वेळार हे हॉस्पिटल बांदलें गोरवां बांदले मनशां बांदले रस्ते केले हॉल बांदले आनी 5 लाख जमीन. कारण ते म्हणटा पंचायतीक उत्पन्न नाशिल्लें कांयच ते पंचायतीक कांयच नाशिल्लें आनी ती पंचायत गरीब आशिल्ली लोकूय गरीब आशिल्ले. थंय ST चडशे ST OBC चड लोक थंय त्या हितून सगळे हितून म्हणजे पंचायतीक आनी ताका लागून हांवें ते 5 लाख मिटर जमीन घेतली आनी थंय सगळीं घरां बांदलीं. हे आमचे फॅक्टरी येयल्यो आतां
ते मनशांकय हॉस्पिटल गोरवांक हॉस्पिटल म्हणजे जनावरां सुद्दां काळजी घेतली आमी कळ्ळें न्हू तुका पूण तें फूड चलना मागीर तें कितें करपाचें जे निवडून येता ते मनशांक पळोवपाचें. सर कला मंदिराचे कलाकारां खातीर तुमी कला मंदिर केलें. कला मंदिर जे आसा राजीव गांधी कला मंदिर ते आमी त्या वेळार केलें मुख्यमंत्री आसतना मागीर तें नांव पासून दवरलें ते कला मंदिर राजीव गांधी कला मंदिर म्हणून ते केलें. जे कलाकार आसा आमचे आनी एक आमची अपेक्षा आशिल्ली आमचे खुबशे कलाकार पयलींचे गांव गेले विश्वनाथ नायक जावं कांत पारकार आपा महादेव खांडोळकर आपा अशी जे आशिल्ले की तेंचे एक स्वप्न पळय जातले थिएटर जातले पूण ते थिएटर तेंचे जे विजन जे तेंचे कितें आशिल्लें अपेक्षा आशिल्ली स्वप्न आशिल्लें ते पुराय करपाक हांवें तें पुराय केल्लें आसा. म्हणजे कलाकारांचे जे आमी म्हणटा ही मायरे घर कलाकारांचे तेन्ना हे कलाकारांक सुद्दां हांवें थोडे तियात्रीसांक भायर वचून त्या वेळार धाडल्या बॉय बी म्हणजे तियात्र घेवन भायर दाखया गोंयची आनी हें अशें करून आमी सांगताले बाबा पळय आमचे कलाकार लता आशा उशा मंगेशकर हे सगळ्यांनी जगार नांव आयज गरज आसता आमचे फोंडे तालुक्याचे. तर ह्या तालुक्या भितर ही थिएटर जावची आनी गोंयांत सगळे कडेन प्रत्येक तालुक्यान कुडचड्यार बांदला थिएटर थंय म्हणजे प्रत्येक तालुक्यान येवची आनी कलाकारांच्या संदी मेळची बरे कलाकार जावचे आनी कलाकार बरे कलाकार जावन ते तेणी खंयी पोट बरें जगभर वयचे हें एक तेमणे संदी दिवपाक लागून तेका लागून ही कला मंदिरां सगळे बांदली आमी आनी बांदतात चालू आशिल्ली. ते म्हाजे असले म्हापशें उरलां ते म्हापशें कोण तरी एकट्यान जमीन कितें तरी बांदणी केले थंय ती आजून तो प्रोजेक्ट थंय जावना थंय जावचें की ते म्हापशा पेडणे हे सगळे कलाकार बिचोली मागीर सगळे कलाकार हे सगळे ती कलाकारांची हे गोंय म्हणटा कलाकारांची खणी पण एक खणी तयार जाली मनशांक तर वाव मेळना आनी वाव मेळपाक लागून आमी जर निवडून येयले म्हणजे जर प्रयत्न केले तें कशें मेळटलें हेंकां आकार कसो मेळटलो हेंकां आकार दिवपाचें काम हें आमचें आसता निवडून ते मनशाचें आसता. रायट पंच कावन्सिलर जिल्ला जावं आमदार जावं खासदार ते पयशे लोकां कडेन पावपाक जाय लोकांचे पयशे हाडून जशे हांवें खासदार आसतना हाडून हाडटा म्हणजे दुसरे खासदार जाल्यार तेंकां पडून गेल्ले नाशिल्ले अशें आशिल्लें म्हण ताका लागून म्हाजें कर्तव्य हांवें केलें बाकी पळोवचें.